31 मार्च पर्यंत सुटावो करपाचो सामकें ठाम लेखी आश्वासन दिला। आयज या आझाद मैदानाचेर भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे आमच्या मदीं आसा। आयज या आमरण उपोषणाचे सांगता सोपोवपा खातीर तांच्या हातीन तांकां स्वातंत्र्य सैनिकां जे आमच्या बरोबर उपोषणाक बसलेले श्री सुरेश पारोडकर, तांचे वय 80 वर्सां, श्री नागेश च्यारी, तांचे केरी फोंडेचे तांचे वय 85 वर्सां आनी मयेचे श्री राया पुंडलीक शिरोडकर, ताच्याच बरोबर फ्रिडम फायटराची 5 भुरगीं हांगा उपोषणाक बसलेली। ताच्या मदीं आसात रवी नागवेकर, दुर्गादास तिळवे, वीरेंद्र नार्वेकर आनी रावसाहेब देसाय आनी बायलां मदीं जी आसलेली ती म्हणल्यार सुरेखा बांदोडकर। हांव मागता गोंय प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे हांकां की तांच्यांनी लिंबू सरबत दिवन ह्या आमरण उपोषण जे सुरवात जाल्ले ते सोंपोवपाचे। गडबड नको, गडबड नको। फाटिया फाटिया सगळे जण फाटिया कनीस कनीस फाटला ना फाटिया कनीस पाव घ्या फाटिया आमरे कहे आमरे नितिन एक मिनिट मशीन बंद करा। आलो ना कांदरे गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच तांचे सरकार आणि आमच्या मदीं हाजीर आसात म्हळ्यार गोंय प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे। सरकारान आमची दखल घेतली, सगळ्या विशयांचेर चर्चा करून विशयाचेर आयज हो आमरण उपोषणाचो सुटावो केल्लो आसा। दोन 2013 स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रीकर असताना तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट हातूंतसून सेपरेट करून एक नव्या तरेचे होम डिपार्टमेंटान लिस्ट तयार केले फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यां खातीर। एक वेगळे लिस्ट तयार करून तांच्यांनी फ्रीडम फायटरांक जॉब दिवपा खातीर सुरवात केली। त्या वेळार तांची लिस्ट वेगळे करून तातूंत प्राधान्य दिवपाक सुरवात केली आणि आयज त्या प्रमाण सरकारान फुडाकार घेवन ह्यो ज्यो पेंडिंग आसात जॉब फ्रीडम फायटरांचे तो पूर्णतः सुटावो करपा खातीर फुडाकार घेतलो आसा। त्या खातीर आमी तांचे सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वतीन आणि सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्या वतीन काळजांतल्यान जीव बरें करूं म्हणटा।
आजच्या गेले 8 दीस आझाद मैदानाचेर आमचे गोंयचे स्वतंत्र सैनीक आनी तेंची भुरगीं ही उपोशणाक बशिल्लीं तेंच्या कांय मागण्यो आसल्यो. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी काल विधानसभेकूय सांगिल्लें आनी आजूय तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो मागण्यो पूर्ण करतलो म्हूण ताका सांगिल्लें आसा. हांगा आज उपोशण फाटीं घेवपाक लागून तांकां रिक्वेस्ट केली. हांव खरोखरच स्वतंत्र सैनीक आनी बाकीच्या जेंच्यांनी गेले 8 दीस हांगा उपोशण केलें तेंचे आभार व्यक्त करता, कारण तेंच्यांनी सगळ्यांनी आज पासून हें उपोशण मागीर फाटल्यान घेतिल्लें आसा. आनी हाच्या नंतर सांजचे 4 वरांचेर मुख्यमंत्र्या बरोबर तेंचे कांय प्रमुख जे आसा त्यांची बैठक जातली. आनी मुख्यमंत्र्यान काल जशें विधानसभेन सांगिल्लें आसा, कारण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा कारण ही 60वें वर्स आमी सेलेब्रेट करतात आनी जे स्वतंत्र सैनीक हे गोंय मुक्त करपाक लागून झगडले वावुरले ते अशें बसूं जायना. ही ज्या तरेन स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर वदळ तांच्यांनी उलयलें की तांचें एक स्वप्न आसलें, कारण आज आमी पळयतात वेगवेगळे राजकीय पार्टी ताचो राजकीय फायदो कसो मेळटलो तो पळयतात. पण भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री त्या वेळार मनोहर पर्रीकर तांच्यांनी तांचो विशय सुटावो जावपाक जाय म्हणून काय त्या वेळार डायरेक्ट विदाउट तांकां इंटरव्यू न घेता डायरेक्ट त्यांची रिक्रुटमेंट करप अशा तरेची एक व्यवस्था लायिल्ली. आनी आजचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सुद्दां इमिजिएटली त्यांचे बरोबर चर्चा करून त्यांची हो जो विशय तांचो आसा ज्या विशयाक लागून तांकां आज हांगा बसचें पडलें तो विशय सोडप अशें ठरयल्लें आसा. आनी हांव खरोखरच सगळ्या स्वतंत्र सैनीक आनी सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता, कारण तांच्यांनी सगळ्यांनी सरकाराचेर विश्वास दवरलेलो आसा आनी आजचें उपोशण फाटीं घेवपाक तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी सहकार्य केल्लें आसा. आनी ताका लागून मना पासून हांव तेंच्या सगळ्यांचे तेंच्या सगळ्या कुटुंबांचे सगळे हांगा उपस्थित नात पूण जे उपस्थित हांगा आसात ते सगळे स्वतंत्र सैनीक सगळीं तेंची भुरगीं आनी जे हांगा उपस्थित नात ते सगळे गोंयभरले स्वतंत्र सैनीक आनी जे फुडारी तेंच्यांनी हे इतले 8 दीस सगळे वेवस्थीतपणे सांबाळून एक कशें की हे सगळे करता आसतना तेची दखल इतली तेंच्यांनी काळजी घेतली जाल्यार दुसऱ्याक कांय त्रास जावं जायना ही काळजी सुद्दां तेंच्यांनी हांगा बसून घेतिल्ली आसा. ताका लागून खरोखरच मना पासून हांव तेंचे धन्यवाद दितां. आनी जी कमिटमेंट तांकां सरकारान दिल्ली आसा सरकार तांकां दितलो ही कमिटमेंट आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे नक्कीच तेची पूर्ण करतले अशी आशा व्यक्त करता आनी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. आमकां सरकारान तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उतराक सामकें तटस्थ रावन आयज हे लेखी आश्वासन आमकां आयज दिल्लें आसा. ताच्या खातीर आमी फ्रिडम फायटर्स तशेंच सगळ्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी सरकाराक सांगलेलें की ह्यो ज्यो सुटावो जाल्या उपरांत आमचो आनी आमी हांगा एज्युकेशनाक येवचें ना, कारण आमकां येवपाचें ना. फक्त आमची मागणी आसतली की जॉब आमकां जाय, आमी आनी कांयच मागिना. त्या प्रमाणे सरकारान ह्यो ज्यो मागण्यो आसलेल्यो ताजेर विचार करून आमकां लेखी आश्वासनूय दिलें आयज तुमच्या समक्ष दिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमी सरकाराक त्याच प्रमाणे करून दिला की ज्या प्रमाणे स्वर्गेस्त पर्रीकर हांणी 13 आमकां वेगळे करून एक वेगळें लिस्ट तयार केलें आनी ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो आनी जॉबाचो सुटावो जावचो फास्ट प्रोसेस जावचें म्हणून केल्लें त्या प्रमाणे आयज सरकारान
ते पुढाकार घेऊन सामको मेकळो करपाचो घेतलेलो आसा पुढाकार 31 मार्च पर्यंत तशेंच 26 जे अनरजिस्टर्ड आसता तांकां भितर घेतलात तांचे व्हेरिफिकेशन जावन तांकां मेकळे करपाचें सामके ठाम निर्णय दिल्लो आसा आनी त्या पर्यंत गंभीरते रितीन सगळे प्रोसेस तांच्यांनी सुरू केल्यात त्या खातीर आमी तांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां हे निवेदन दिता की ह्या फुडें स्वातंत्र्य सैनीक किंवा स्वातंत्र्य सैनिकी भुरगीं आमचो जो ग्रूप आसा तो केन्नाच ह्या आझाद मैदानाचेर ह्या विशयाचेर आमी एजिटेशन करपाक येवचे ना आणि सरकारान आमकां गंभीर दखल घेतलीच आसा त्या खातीर आमी तांचे देव बरें करूं म्हणटा आयज आमच्या ह्या उपोषणाची सांगता करपाक उपोषण सोंपोवपा खातीर आमचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे हांगा आयले ताच्याच बरोबर तांची ऑफिशियल्स हांगा उपस्थिती आसली त्या खातीर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे हे जे आंदोलन सुरू जाल्ले त्या भितर खंयचे आंदोलन आसतात आणि आमचो लढो आसलेलो न्याया खातीर सरकारान ताचेर विचार केलो आणि आमकां न्याय दिवपा खातीर फुडाकार घेतलो ज्या ज्या परिस्थितींतून आमी गेले जे जे त्रास काडले सगळ्या भुरग्यांनी कडल्यान तांच्या खातीर जो वावर जालो आणि आमकां मुख्य आधार म्हणटा तो लोकशाहीचो आणि तातूंत एक खांबो म्हणटा तो पत्रकारिता प्रेस मिडिया तशेंच न्यूजपेपर खबरापत्रां तातूंतली जायतीं नांवां आसात तातूंत ते ज्यांनी आमकां हायलायट केले पेपराचेर म्हणा फ्रंट पेजीचेर म्हणा सेकंड पेजीचेर आणि तांच्यांनी गोंयची जी पत्रकारिता आसा ते खरेंच हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा कारण तांच्यांनी सिन्सियरली आणि डेडिकेटेड करून आमी म्हणटा की आमचे गोंयचे जे चॅनल्स आसा बारीक आसूं मोठे आसूं ते सगळे नंबर 1 आमी म्हणटा कारण कित्याक तांच्यांनी आमची दखल सुरवातेक पासून आतां पर्यंत घेतलेली आसा तो मागीर न्यूजपेपर खबरापत्र आसूं गोमंतक आसूं दैनिक हेराल्ड तरुण भारत गोवा टायम्स मराठी पुढारी लोकमत नवीन टायम्स गोवन वार्ता गोवा टायम्स ताच्या बरोबर आनीक हेर खबरापत्रां आसात तशेंच मिडिया इन गोवा 24/7 RDX प्रुडंट गोवा न्यूज गोवा प्रायम हांच्यांनी सेपरेट एक विशय आमचे खातीर तयार केलो गोवा 365 गोवन वार्ता SCA टायम गोवा न्यूज ट्रू गोवन्स गोवा ह्युमन्स अलर्ट गोवन गोवा न्यूज एजन्सी वेब ऑनलायन अशी जायत्यो चॅनल्स आसा युट्यूब चॅनल्स आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी आमकां त्या त्या वेळार धांवून आयले त्या त्या वेळार आमची न्यूज हायलायट केली कारण तांचे हे जर सपोर्ट नासलो जाल्यार आमचो हो जो लढो आसलो तो लोकां फुडल्यान जनते फुडल्यान मांडूंक शकचे नासले आनी तशेंच सरकारान आमकां समजून घेवपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केलो जे निवेदन दिले ते पॉयंट्स आसले ते बरे तरेन मांडपाचो प्रयत्न केलो आनी आमकां हे समर्थन दिल्या कारणान आमी सगळ्या मिडियाचे प्रेस खबरापत्रांचेर देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगा ज्यो पार्टी आयल्यो समर्थना खातीर आयटक म्हणा काँग्रेस पार्टी म्हणा तांचे पोजिशन लिडर श्री दिगंबर कामत आसूं श्री रमाकांत खलप आसूं तशेंच गो फॉरवर्डचे जायते जाण आले श्री किरण कांदोळकर श्री दुर्गादास कामत श्री जॉन नाजारे तशेंच हेर जे आशिल्ले MG पार्टीचे श्री सुदीप ढवळीकर आम आदमी पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन नीज गोंयकार तशेंच अपक्ष उमेदवार अपक्ष आमदार श्री रोहन खंवटे गोवन सेना परशुराम सेना तशेंच आमदार जे आसात एलेक्सनो रेजिनाल्ड चर्चिल आलेमांव आनी बिस्मिलेचे सरपंच आनी म्हाका दिसता तांची आमी हांगा नांवां दिवना तांणी आमकां सपोर्ट केलो तांची नांवां थोड्यांची आमी घेवूं शकना पण तांचे आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तांकां तुमी नाशिल्ले जाल्यार हो लढो यशस्वी जावचो नासलो तुमी नासलेले जाल्यार आमी या यश मेळोवंक पावचे नासलेले आनी आमची जी उतरां आसा आमचे जे निवेदन आसलेले आमचे जे प्रश्न आसलेले ते सरकारान बऱ्या तरेन सोडोवपाचो फुडाकार घेतलो तशेंच शेवटाक गोंयचे सद्याचे सरकार BJPचे तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तांच्यांनी हो पयले फावट असो फुडाकार घेतलेलो आसा काय जायते सरकार जाले आमी एक क्लियर करूंक शकता आमी केन्ना सरकाराची तिरडी काडूं ना भाजप सरकारची काडूं ना आमी सरकारची त्या वेळार आसलेली त्या ऑफिसरांची काडलेली प्रामुख्यान सांगता कारण आमी
खंयच्या सरकारच्या ऑपोजिट नासलेले त्या टायमार सरकार जे आसलेले तांची जबाबदारी आसलेली ते ऑफिसरांची आसलेली, त्यांच्यानी ती दखल घेतली ना. आम्ही सरकाराची तिरडी काढून नासलेली, हे स्पष्ट आम्ही सांगता. आम्ही त्या ऑफिसरांक जागोवपा खातीर केल्ले, जी ऑर्डर दिल्ले असतात त्यो ताचेर दखल घेवप आसता ते दिले ना. त्या खातीर आम्ही तांचे जे पळय जाल्ले आसात, कोणाक दुख्ख वायट दिल्ले आसात, आम्ही तांची क्षमा मागता. त्याच बरोबर भाजप सरकार आणि तांचे जे आमचे मुखेलमंत्री आसा, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताच्या बरोबर तांचे सगळे ऑफिशियल जे आसात, जसे कॅबिनेट मिनिस्टर आसात, तांच्यांनी आमच्या हाजेर दखल घेतली आणि आमचो प्रश्न सुटावो केलो. त्या खातीर आमी तांचे देव बरें करूं.